जे भाशेन ट्रीटमेंट दिलो तोच जे भाशेन तेचे चार्जीस जाल्ले जे भाशेन ते केलोले तेच भाशेन आज कोतोल 5 दीस जाले 5 दीस रावलोलो सरकारू रावलोलो 5 दिसू तुम्ही जे सगळे व्हीआयपीज असताय मरे पहिले बंकाल बसलो असताय मरे व्हीआयपीज आज व्हीआयपीज हुई हाय आमचे पॉलिटिशियन्स हुई हाय तुम्ही आसपा जाल्ले आज पहिले स्वाती पहिले लाईन करून तुम्ही आसपा जाल्ले हुई हाय तुम्ही आणि इतले लोक रस्त्याचे येवपासून तुमचे सारखे दोळे फुटले गव्हर्नमेंटाचे भुरगी आज तोडमोडते हिंगा इस्कॉलाची कांट यू सी व्हॉट इज दिस गोइंग ऑन इन ऑल ओव्हर द स्टेट सी आमचे पासियस न्हू उमके असता जरी तर पासियसा भायर गेले न्हू आमी शांतिकायेची गोंयकार म्हळ्यार शांतिकायेची म्हळ्यार शांतिकाय म्हूण चडूय पासियस आमगे टेस्ट कोना काय टाइम येयलो आहा 24 वर्सां पयले आतां 24 वर्सां पयले कालसून आमी हाय पुलीस स्टेशनार कालसून उलयताय कितें एक्शन घेतला आमचे दोळे आड गेले येती एक सेक्शन लायला कितें सांगो सोदताय तुमी कितें दाखोवपा सोदताय तुमी सी 24 वर्स जाताय न्हू म्हटल्यार जर तर कांय हें जायना प्रतिमा यू टेक द एक्शन्स यू नो द सेक्शन्स which sections and whatever the law is आमी बेस्टी हिंगा बेसी अनपढ़ गवार म्हूण समजू नाका वी ऑल एड्युकेटेड पीपल हियर वी कैन अंडरस्टँड एवरीथिंग डोंट थिंक हो लोक बेस्ट आतां हिंगा रावतलो मागीर वयतलो देन फिनिश इट ऑफ नो हे पावटी ते सुभाष वेलिंगकर म्हणटा ते मोडे म्हूण ते मोडे न्हू मोडे फकत 3 वर्स उरता मोडे फकत तो म्हणटा मोडे इंसान वर मोडे 3 वर्स उरता 7 आयज 7 जेवियर आयज 400 वर्सां आहा हिंगा 400 वर्सां जाली आहा हिंगा 500 वर्सां ते मोडे न्हू जिवो सांत जिवी कूड अजून पासून आहा आमच्या ओल्ड गोवान सांबाळून दवरल्या आमच्या पुर्वजांनी आनी आयज आमकां रायट आसा ते सांबाळूंक हे भाशेन उलोवन न्हू दुसऱ्याची काळजान दुखोवन धर्माचेर आड उलोवन कांयच फायदो ना मागता सरकारान मातशें ताबडतोब एक्शन घेवन ते मोडे न्हू आनी एक पाट रिपीट ते मोडे न्हू तो जिवो सांत आयज पासून जिवी कूड हांव म्हज्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता चड करून सावथ गोंयच्या लोकांक आय एम व्हेरी सॉरी that we had to block the roads today but I had already given a warning last night at 8:30 9 o'clock that if Subhash Velinkar is not arrested by today morning गोय पेट्टोले म्हणून आणि लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन फेल जाल्यार वी विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आतां दुसरें हांवें सगल्या आय एम बीन गोईंग कलेक्टरा कडेन आमी ब्लॉक केला प्रेजेंटेशन स्कुला कडेन आमी रिबेलो हॉस्पिटला कडेन KTC कडेन आमी सर्कल ब्लॉक केला आतां सांजचे आनी क्रावड येतली बार्लेम सगळें आमकां एकूच सांगपाक जाय की पळय आमचे प्रोटेस्टर्स जे आसा न्ही तांकां इतलेंच सांगलां की मेंटेन पीस आनी डोंट बी वायलंट म्हणून तुमकां चाडयतले म्हणून आमचे भुरगे आसात पळय ते तापलेले आसात कित्याक सकाळीं साकून तेणी च्या ना पाणी ना कांय ना उदकाचेर डायबेटीक पेशंट हांगा सिनियर सिटीजन आसा बायल्यो आसा थोड्यो बायल्यो भुरग्यांक सोडून आसा पूण आय मेड इट अ पॉयंट दॅट एम्ब्युलन्स इज लेट गो फकत एम्ब्युलन्साक आमचे भुरगे धाडपाक लागला आनी दुसरें स्कुलाचे भुरग्यांक न्ही आमी त्रास करना आय हॅव गिवन ऑर्डर्स दॅट स्कूल चिल्ड्रन शूड नॉट बी ट्रबल्ड पेरंट्स कॅन टेक देयर स्टुडंट्स आतां थर्ड म्हणटा ते हांव वाय प्रमोद सावंत इज सो एडमंट प्रमोद सावंत यू कॅनॉट सी एकल्या वेलिंगकराक RSSच्या भडव्याक एक RSSाक तूं सपोर्ट करपाक तूं बळी काडपाक हजारांच्या गोंयकारांची डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड डोंट टेक गोंयचो सायड फॉर ग्रांटेड एंड द स्टेटमेंट्स इज मेड मोडे तिका म्हणटात कूड मोडे कोणाक म्हणटात मोडे रोखडे कुसता मरे आनी तो मिलाग्री केल्लो गोंयचो सायड मिलाग्री केल्लो तो आनी हिंगाचेच लोक न्ही भारताचे न्ही आख्खे गोंयचे लोक येतात आतां एक्सपोजिशन आसा आमचे कितलो लोक येतलो पळय तेन्ना थापटा पडटली न्ही तांकां लोक न्ही फातरायतले हांव सांगता इफ CM प्रमोद आनी तेचे मंत्री संत्री आहात आनी चड करून ते धोळदिरे जे आमचे काँग्रेसाचे क्रिस्तांव मायनॉरिटी MLA जिखलेले ते आयज ग्रिडाक लागून BJPीत गेल्यात पळय तेंचे आयज काळजां कांय जायनात रे तुमकां गोंयच्या साहेबाक कितें म्हणलां म्हूण तुमकां वायट दिसना रे तुमकां सांगूंक जायना CMाक वाय डबल स्टँडर्ड
मायनॉरिटीज अरेस्ट करता आनी एका सपोर्ट करपाल्या. सो दीस whole of Goa can see. We are not again. See, this is not a protest of any one religion like Catholic or Muslims or minorities. There are many Hindu brothers and sisters here who believe in Saint Francis Xavier, and you all can go on the YouTube and you all can see all the years, all past years on the YouTube. The devotees, crores of devotees who come, even Hindu brothers and sisters come with their children with the candles and pula. Even the Muslims come and even the Catholics. म्हाका कोण आतां भिरांत घालपाक केली कितें म्हूण राव आतां लाठी चार्ज करतली पळय न्ही. आमी मार घेवपाक भितात, आमी मार घेवपाक भितात. आमी कितें मिस्टेक केल्या तोड बरो आमकां आनी करंट येतलो. आमी मिस्टेक कितें केल्या आज न्ही हांकां सीएम तूं खंय लिपला रे, तूं खंय न्हिदला रे, तूं इनकम्पिटन्सी दाखयली, तूं इनकेपेबल म्हूण दाखयलें. यू कॅनॉट कंट्रोल द स्टेट. यू शूड रिजायन. You should resign and go back. आम्ही आयज मडगो बंद केला. मडगो बंद, सगळे बंद आणि लोकांताय मागता तुमकां त्रास जाताय होरे, पूण हे त्रास जाताय ते सीएमान तुमगेले चोवपाक जाय. सीएमाक आमी रिक्वेस्ट केला की तू ते वेलीकरा अरेस्ट कर. तो तुगे कोण रे, तू ते कितू सपोर्ट करतो? कोण तो तुगेलो? तुक तरी ते जितुली भिरास होता, तुगे कदेल सांबाळू जाय आणि तेक लागून तू एकोदा शेम ऑन यू. रिजाइन जावस नाका सीएम. तुगे डीएनए पळय टेस्ट कर. तू होरे गोंयकार जाल्यार गोंयकाराक त्रास जाता, गोंयकाराक रस्त्यार येता. तुक मातशें 2 दीस जाले आम एजिटेट कोताय, प्रोटेस्ट कोताय, पीसफुली केला. ओगोत नाका आमगे भुरग्यांक, ओगोत नाका, चाडोन काय नाका. आमी गोंयकार पासियेसाचे, पूण तुम पासियेस पेडे आकोला सारखे. वेलिंकर म्हाका सांग, तो वेलिंकर तुगेलो कोण? कित्याक तू तेका सांबाळटा? कित्याक तू तेका अरेस्ट कोना? तो तू म्हणटा सिनियर सिटीजन रातची अरेस्ट कोनाय जाल्यार आमगे फादर बॉलमेक्सा कितें अरेस्ट करू गेल रे तुमी? सिनियर सिटीजना सांग कितें हेट स्पीच कोना काय म्हण सिनियर सिटीजना, आणि हेट स्पीच कोताय तेंका रेडी रावाय म्हण सांग. राती पासून अरेस्ट जावपा सोडपा नाय. गोंयकार उठला आणि शेम ऑन योर कॅथलिक बीजेपी एमएलए सपोर्ट करते रे. शेम ऑन योर. गू सुद्धा जायना असोन देवाको माफी मला शॉक येत तुम तिंगच शॉक येत तुमका. सांगूंक कोत्ता जे पळय आतां गव्हर्मेंट हो बॅक फुटाचेर पावल्ले कडेन आहा आनी इतलो लोक नीज गोंयकार पळय उठलेल्या कडेन आहा. तुमी 2027 चिंतात आनी मागीर फुडले पावल घालात. हांव योग सांगूंक वता आतां जे पळय आतां प्रोजेक्ट डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्टाचेर धापणे घालपाक तुमी फुडें सरलेले आमचो गोंयचो लोक फुडें सरलेले कडेन हे बंद करपाक आनी ते धाकणे घालपाक हे पळय वीक घालनात तुमी. येतले हे बडवांक घालून तेका तुम्ही बंद करचे आनी गोंयची संवस्थाय आहा पळय ती दवरची परतून. हे कडेन कांय जावपाचें ना. आमी होय आमी कावंटर करतले जो पळय वीक घाल्ला पळय थंय आनी ते हेंचे पळय डिस्ट्रक्शन जाता तेगाय आमी कावंटर करतले. तुमी चिंती नाका तिन्ने धाकणे घालतले तिन्ने उकतें दवरतले म्हणून. तुमकां डिस्ट्रक्शनूय करूंक मेळचें ना आनी कमन हार्बरी गोंयचो लोक नीज गोंयकार उठला. तुम्ही सजमोशांत हे भायले हात पळय ते तुमकां सपोर्ट करतालो कितलो तेंप सपोर्ट दितालो तेका फोंट मारून आमी भायर घालतले. आणि एकूच आवाज हे निवडून येयलो एमएलए आमच्या साहेबान केन्ना डिफरन्शिएट करू ना. धाकट्यांक आनी व्हडल्यांक सेपरेट मेस करूंक ना. सगल्यांचे मिलाक केलाय. आणि तुमकां लेंबड्यांक 3 तारखे डिसेंबरा स्वता जेवण घालून सर्व केला. कितें जालें? 3 तारखे येतले डिसेंबराचे होको जेवपाक No VIP treatment on that day. इतल्या लेवलाचेर हे लोक आयज अपसेट जावन इतल्या लेवलाचेर उलयता. गव्हर्मेंट हॅज फोर्स्ड these people to talk like this. आयज चीफ मिनिस्टर कडेन मागता स्टील द प्रोटेस्ट इज पीसफूल. अजून कांयच जालें ना कारण आमी गोंयकार आमी पीस लविंग लोक
आयज सुद्दां हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी एकवटान हिंगा आहा. दिस इज नॉट अगेन्स्ट एनी रिलीजन एनी कास्ट. दिस इज सुभाष वेलिंगकर वर्सीस गोंयकार प्युअर एज्युकेशन. हे सुभाष वेलिंगकर वर्सीस गोंयकार एज्युकेशन हांव मागता चीफ मिनिस्टर He's कडेन. not arrested. वाय ही इज नॉट बीन अरेस्टेड. आनी ताजी जी 4 सेक्शनां उरल्यात ती तुमी लायची, ताबडतोब अरेस्ट करा. एक फावटी अरेस्ट केल्या नंतर हे प्रोटेस्ट जे आहा पीसफूल जातले. I will declare it banned. जे कोणे प्रोटेस्ट हिंगा ऑर्गनायज केला आमी सगळे डिक्लेअर करतले की तुम्ही लोकांनी बरेचशी घरा वचचे. आयज सुद्दां आमी बारीक भुरगे आसतले, एम्ब्युलन्स आसतले, हांगा पीसफूल सोडलेले आहा. इतले लेवलाचे पासियेस गोंयकारांनी काडलेले आहा. हे पासियेस फकत गोंयकारांक आसता, जावं तो हिंदू भाव, मुस्लीम भाव, क्रिस्तांव भाव. आमी गोंयकार इतले पासियेसान आयज पासून आहा. हे पासियेस चोडूय ट्राय करनाका, कारण इट इज अ हाय टायम. सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब इज अ प्रायड ऑफ गोवा. हे आयज गव्हर्नमेंटाक करपाक जाय. इट इज अ एसेट टू गोवा. आयज ताका लागून गोंयांत नांव आहा, गोंय सेफ आहा, आनी ताज्या आशिर्वादान तुमी गोंयचो सरकार चलयता. आनी तुमी 40 जाण आयज पासून ताज्या आशिर्वादान बरे भलायकेन आहा. देखून मागता ताजो उपकार माना. आनी आयज जावं सगळे लोक गोंयचे हिंदू भाव, मुस्लीम भाव, क्रिस्तांव भाव सगळे मिक्स लोक हिंगा आहा. मागता डोंट ट्राय द पेशन्स. जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करा. आनी गोंयकारांचो डिमांड, दिस इज अ शेम दॅट गोंयकारांक रस्त्यार येवन रावचें पडटा. एक सुभाष वेलिंगराक लागून. कोण सुभाष वेलिंगकर? हे सुभाष वेलिंगराक Support. Why is safeguarding him? वाय सुभाष वेलिंगकर इज सो इतलो कित्याक ताका कवर केलो म्हाका आयज सुद्दां कळना की वाय हू इज सुभाष वेलिंगकर. कोण तो? ह्या मनशाक नाव सुद्दां ना. It's not about आयज एक म्हाका हिंदू भाव मेळ्ळो, तो सांगतालो मेशू वी हिंदूज रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. मुस्लीम भाव म्हणटात वी मुस्लीम रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. हेका जात आनी धर्म ना. हो सुभाष वेलिंगकर म्हणटा जात आनी धर्म नासलो मनीस. I don't call him Hindu. He doesn't have any religion, any caste. Or third class मनीस सुभाष वेलिंगकर. If Subhash Velinkar was not from the backing of, he would, if he was not enjoying the patronage, political patronage, and he was not belonging from the RSS background, I think, आणि कोणी साधो मनीस आशिल्लो खंयचे दुसरे हेजो, तो ताका म्हणटा ते NSA एक्ट लायता आशिल्ले आनी ताडी पार करता आशिल्ले आनी पुलीस स्टेशनार घालून झडयता आशिल्ले. पूण आयज आमकां हेंचो विंडिक्टीव पॉलिटिक्स कितें पळय तेंचे एजंटा आमकां कळिल्लो आसा. आनी CM स्टँड्स एक्सपोज. CM, you have failed to become a good CM and you have failed तुझी होम मिनिस्ट्री कव्हर केली. CM स्टेटमेंट दिला that he will be arresting. And he said the action will be the same as the action of Father Bolmek. but what did Father Bolmek had said? He had not even a religious Hindu government Muslim. कित्याक इज गोंयचो साहेब आनी DNA तो हांवें सेक्शनां दिल्या ती सगळी लावची आनी तेका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करचो म्हणून आमचो डिमांड आसा. Has the government reached out to you? Nobody has reached out. On the contrary, they were playing dirty with us last night. Yes. Ask Kenisha, ask Meshu. I was been pulled and dragged 3 times yesterday from the streets. Only आम्ही तो नेट धरलो SP कोडे. That is the time they send one letter to Bicholi because people ऐकना असली म्हणून. आणि गायला एकूच सेक्शन रे बाबा कोणाक फटयतात रे 298 हां ताका भितर बेल घेवन धाडपाक आमी सेक्शनां दिल्यात कायद्याचे मनीस म्हणून सेक्शनां लायल्यात सगळीं 298, 299, 197 सगळे 152 सगळीं लायल्या. सगळे सेक्शनाचे तेका जावपाक जाय. तेका म्हाका दिसता मेंटल हॉस्पिटलान घालपाक जाय. ताची तकले न्ही मानसीक तुलर न्ही कितें तरी हाल्लेलें. आयोग सांगूंक कोत्ता आतां पळय हो योग तेणें हें केला योग उजो लायला हिंगा. आतां आमचे गोंयचे साहेबाचे एक्सपोजिशन जावपाचें आहा 45 days. आनी इन बिटवीन तेणें तर हो आयज तो तेका अरेस्ट करना वो तेजो ताका तो टेम करना. जे 45 days जो गव्हर्मेंटूय आतां हे कोत्ता इनिशिएटीव घेता ते एक्सपोजिशन गोंयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशनाक लागून. जरी तर त्या टायमाचेर असलोच तो तेणें हें केलें जाल्यार तेन्ना कोण रिस्पॉन्सिबल घेतलो? एक्सपोजिशनाक इतलो लोक येतलो थिंगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कितें जातली हें गोव्हर्मेंटान चिंतलां. हेचेर तेणें दोर घेवन आयज तेका पयलोच हें कितें जावचें पयलोच तेका टेम करपाचो आनी तेका भितर उडोवपाचो. तो जेणे विहीक मारलो तेचेर तेणें निशेध मारून तेका भितर उडोवपाचो. ना तर हे फुडले आतां एक्सपोजिशनाक आमकां जायती भिरांत आहा. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावचे पयलें फकाणां कोण नाकात. आमचे गोंयकार जे आसात पळय USA, लंडन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा तेणी म्हाका मेसेज्यो घातल्या प्रतिमा आमी एक न्ही 2-2 लाखाचे टिकेटी काडून फॅमिली घेवन एक्सपोजिशनाक येतली. आनी समज आमी ह्या दोलडेरांक जे आसा पळय आयज रस्त्यार येवंक जाय आनी वेलिंगकराक डिमांड करूंक जाय रिजायन तेका अरेस्ट करपाक लावपाक
आनी आमकां ते थिंगा दिसती पळय जाल्यार आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतलो जाल्यार आमकां सांगनाका म्हणून सांग हांव मागता एकूच म्हज्या गोंयकारांक न्ही म्हज्या सावथाच्या देखून भुरग्यांक न्ही भावांक न्ही भयण्याक न्ही आयज दुसरी कामां मातशी सोडात तुमचें हेळपाचें भोंवपाचें गेर बेर सगळें सोडात आनी हिंगा येयात प्रतिमा उलोवंक सगळे गोंयकारा लागीं मागोता प्लीज हिंग जायत जा आहाय आनी तुमी प्रतिमा भायर उल माला तेशें जाता हिंगा आहाय तितलो एकलो लोक तुमकां आपयता आनी घरा रावना काय भायर सोराय दिस इज द ओनली टायम वी नीड सपोर्ट अँड वी हॅव टू एक्ट This is the only time. आणि फाल्यां रावना काय फाल्यां आयज ते आयजो जावपाक जाय एक दो मागच्या लोकांक आहा थिंगा मेवता ओल्ड गोवा आख्या गोंया ब्लॉक करचे गोंया सेव ओल्ड गोवा सेव ओल्ड गोवा कमिटी आपय मेंबर हांव ओडवासान येयलेलो मागता हिंगा लोकांनी मागता मेवता थिंगा बंद करचे फोंड्या बंद करचे म्हापशा बंद करचे कालांगूट बंद करचे तालिगांव सगळे मेवता आख्या गोंया बंद करचे गोंया मारगांव मडगांव येवंक पावना आपल्या गांवांनी बंद करचो रस्तो आणि हांव कोट्टालीमसान येयला मागता सगळ्या कुट्टाळकार भावां लागीं हे जाता थंयसर जंक्शन आसा क्रॉस जंक्शन आसा आनी वास्को जंक्शन आसा जेन्ना आमी गोंयांत उजो पेटलो कोंकणी भाशेक लागून उजो पेटलो एक गोंयकाराक कोंकणी भास सांबाळलेली आयज गोंयची सायबा लागून एक गोंयकार सगळे उठया आनी काय जंक्शन बंद करा मागता एअरपोर्ट बंद करा सोडची ना रे जो अरेस्ट करपाचो डिमांड आसा सुभाष वेलिंगराक अजून पर्यंत तो डिमांड जो आसा तो फुलफील जाल्लो ना आनी तेकाच लागून हांगा एंटायर जो मडगांव तशेंच उदो तालिगांवूय आसले बाकीचे अंजुना पुलीस स्टेशन आमी सकाळी आगासाम पुलीस स्टेशन सगळे पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेनी ज्यो दिल्ल्यो आसा पण जो सीएम आसा ही खंय ना खंय तेका पडलें ना काय कितें असो एक प्रश्न हे जाता चिंत जाता कित्याक तेंचे आमदार जे आसा आतां एज पर द स्टेटमेंट आतां रिसंट जेन्ना स्टेटमेंट पळयता तेंचे आमदार म्हणटा तेजेर एक्शन घेतले केन्ना घेतले हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा कित्याक जे रुलींग आमदार आसा रुलींग आमदारांनी उलयला म्हणटा उलयले पासून जाल्यार केन्ना अरेस्ट करतले अजून पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना आतां इतले लोक जे आसा हांगा सगळे जमलेले आसा आनी पळयता आसतले इतले वताच्या घराचेर जेवण बिवण नासतना न्हिवपाच्या पोटाचेर हांगा सगळे आसा आतां हेची जबाबदारी जो मुखेलमंत्र्याक मातूय पडले ना आयज डीजीपीन खंय ना खंय एक्शन घेवपाक जाल्ले तेका अरेस्ट करून हाडपाक जाल्लो अजून पर्यंत कांयच केल्ले ना असलेच डेंजरस स्टेटमेंट जे रिलिजियस जो सेंटिमेंट्स आसा तो हर्ट करता हेच्या पयलूय अशें स्टेटमेंट केल्लो आनी खंय ना खंय कंप्लेन जावच्या पयलीं सो मोठो एक्शन जावपाक जाल्ली मात ती जाल्ली ना आनी हे प्रत्येकदा म्हटल्यार एवरी टायम सेम सिच्युएशन सुभाष वेलिंगर खंय ना खंय पॉलरायज करपाक सोदता सुभाष वेलिंगर जो आसा तेका पॉलिटिकल खंय ना खंय मोटीव आसा आनी ते पॉलिटिकल मोटिवाक लागून हे सगळें चालू आसा आनी जेन्ना आतां एक्सपोजिशन जो चालू आसा आनी एक्सपोजिशनाची सगळी तयारी करता आमी आनी सगळे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक रावले एक्सपोजिशनाक येवपाक लागून आनी बेसांव घेवपाक लागून मात ह्या जे सेंटिमेंट हर्ट करून खंय ना खंय हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जी आसा ती क्रिएट करपाचे प्रयत्न जो आसा तो सुभाष वेलिंगरान केल्लो आसा आनी हेजो आमी कंडेम करता आनी जाता तितल्या बेगीन सीएमा कडेन परत एकदां सांगता की बेगांच्या बेगान तेका अरेस्ट करपाचो कित्याक एवरी टायम आयज तुमी पळयता सगळे लोक हांगा जमल्या कित्याक लागून जमल्या लोकांक तो सेंटिमेंट आसा सगळ्यांचो प्रत्येक नीज गोंयकाराचो सेंटिमेंट हर्ट जाल्लो आसा जावं तो हिंदू जावं तो मुस्लीम जावं तो कॅथलीक सगळे धर्माचे लोक एकटे आसा आनी एकटे रावतले ही आमची एकवट जी आसा ती एक डिग्निटी म्हणूंक शकता तुमी गोंयानूच आख्या वर्ल्ड भरान गोंयकारांक फेमस आसा की युनायटेड रावतात कितें आसा तो युनायटेडली स्टँड घेता सो हो स्टँड जो आसा तो सगळ्या जाणांनी घेतलेलो आसा आनी हांव मागता परत एकदां की हेजें वायट सिच्युएशन जावच्या पयलू हे अरेस्ट जावपाक जाय
बाय 6 पर्यंत कित्याक काल सांगलें की रातचे अरेस्ट करपाक शकना म्हणून बाय 6 मेरेन अरेस्ट करचो हो डिमांड आसा आनी आख्खे गोंयभरांत कित्याक हे आयचे दीस म्हणल्यार आयच्या दिसाचो 6 मेरेन अरेस्ट जावचो हो डिमांड आसा आनी तुमी पळयता आसतलो हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरांत आनीक जो प्रोटेस्ट आसा तो आनीक वाडटलो. सो हे जावपाक जायना खंय ना खंय अंडरस्टँड जावपाक जाय सीएमान. सीएम अशें धरून चिंतनाका की आपूण सुशेगाद रावतलो आपणाक काय पडलेलें ना. आतां तुमी स्टेटमेंट करता जातले केन्ना जातले तुमी ताबडतोब अरेस्ट करून ताका हाडपाक जाय. रीच आउट करना गव्हर्नमेंट रीच आउट करना तेजे कितें प्रोटेस्टेड लिडर्स म्हणटा अजून कोणें रीच आउट करूंक ना तेंकां. पळय कशें आसा हांवें पर्सनली हांगासर पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्ली आसा. जे कंप्लेन आसा ती DGPक पावयल्ली आसा ती सीएमाक पावयल्ली आसा. आतां रीच आउट करता म्हटल्यार कितें आतां इतले लोक हांगा जमल्या आख्खे गोंयभरांतले लोक कंप्लेन घालता आनी तितून रीच आउट करता जोक जालो. इट इज अ जोक. कित्याक एवरी टायम ही फकाणां जाल्ली आसा. तुमी खरें म्हटल्यार सोमोटो घेवपाक जाल्लो अशें लोकांक रस्त्यार येवपाक पडपाक जायनासलें. आयज सगळ्यांक त्रास जाता. आयज सगळे लोक जे भायर सरले आपणाचो काम धंदो सोडून भायर सरल्या सगळे आपणे भुरग्यांक हे सोडून भायर सरले. सो हे जी परिस्थिती आसा रीच आउट करना रीच आउट जावंक ना. इट इज कंप्लिटली रॉंग स्टेटमेंट. आनी गोंयचो साहेब जेन्ना प्रायम मिनिस्टर पासून गोंयांत येयल्लो तेणेन पासून स्टेटमेंट केल्लो की गोंयच्या साहेबाचें आमचें एक्सपोजिशन आसा असो स्टेटमेंट केल्लें आसा. आनी सीएम जो आसा मुखेलमंत्री समज अशें म्हणटा इट इज टोटली रॉंग अँड निग्लेक्ट. म्हटल्यार आयज अशें दिसून येता हो BJPचो जो सीएम आसा ताका दिसता की आपूण निग्लेक्ट करता. हे निग्लेक्टेड स्टेटमेंट असो जाल्लो आसा. आता उलोवपान मारला लोकांनी हिंगा तर समाधान मेळना आख्खे गोंयभर बंद जातले म्हणून. दिस इज गोइंग टू बॅड टू वर्स दिसता. ऑब्वियसली हे वर्स जातले हेज्याकून वायट जावपाचें आसा. ताका लागून हांव परत एकदां कित्याक खरें म्हटल्यार मातशें चिंतपाक जाय कित्याक अशें तुमी चिंतूना कांय जावचें ना. हेज्या फुडें वायट जातलें कित्याक प्रत्येक कडेन गांवांतल्यान लोक भायर सरतले आनी इतलो व्हडलो प्रोटेस्ट जाय नेम ना. सो ताका लागून परत एकदां की मातशें तकली तरी कित्याक गोंयकार आमी सगळे गोंयकार एकटे रावपाक जाय. गोंयकार झुजपाक जायना अशें नाका आसलेली जे हें आसा झुजा जावपाक जायना गोंयांत. सो हेका लागून परत एकदां रिक्वेस्ट करता आमी मागता की हें घडपाक जायना म्हणून बेगांच्या बेगान 6 पर्यंत जशें सगळ्यांनी मागला की 6 पर्यंत ताका अरेस्ट करचो आनी ताका हाडून पुलीस स्टेशनार कॉलम दिले ती कॉलम लावपाक जाय. आनी एक वेरी इम्पॉर्टंट जसो बाबांनी सांगलें की जी कॉलम म्हणजे सेक्शन्स लायले. आतां काल एक सेक्शन लायले ते 266 जे सेक्शन लायले ते एकूच सेक्शन लायले ते लोअर सेक्शन आसा आनी तेजी कितलीशी सेक्शन आसा की जो सेक्शन्स आसा ती सेक्शनां लायल्ली ना. आतां हितून खंय ना खंय ताका साल्वार करपाक सोदता काय कितें होय प्रश्न पडटा. कित्याक ताका साल्वार करता म्हणून बारीकशी सेक्शन लावन ते काबार करपाचें. ताका जी सेक्शन आसा ती एज पर रूल जी सगळीं सेक्शनां लागपाक जाय हो आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा. आनी बेग्यान म्हटल्यार आतां 6 पर्यंत हांगा आयज 6 पर्यंत लोक हांवूय तेंच्या वांगडा आसा. हेजे फुडें आनीक लोक येतले आनीक लोक आनीक वाडटले. हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरांत तुमी पळयतात बाकीच्या गांवांनी पासून लोक भायर सरत आसा आनीक वाडटले. आतां आमचे थंय पासून अशे लोक येवपा आसा भायर सरपा आसा ओल्ड गोवा जमपाचे आसा लोक. सो अशें समज वाडत चल्ले जो सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल वयतली लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाची शक्यता आसा. आनी तेन्ना खंय ना खंय मोठे जावचे पयलू हें आमी थांबोवपाक जाय. थँक्यू. अरविंद डिकोस्टा. सो हांवें तुमचो येयला आसतलें आख्खो गोंयचो लोक भायर सरला. जस्ट एक स्टेटमेंट आला आमच्या गोंय साहेबा लागून. गोंय साहेब म्हणून जाल्यार आमी एकदम मानताय नो क्रिस्तांव हिंदूज प्लस मुस्लीम वी रिस्पेक्ट हिम वेरी मच. आतां गोंयांत लोक येता जाल्यार एकू कामा लागून चड करून गोंय येता तो गोंय साहेबा लागून. गोंय लोक येयलोलो कोणूच गोंयच जावं इंडियेत जावं आख्खो इंटरनॅशनल लोक येयलोलो गोंया ओल्ड गोवा गेलो बघत तो मनीस भायर सरना. आनी गोंयचे आमचे जे आमकां सारको विश्वास आहा. हो जो स्टेटमेंट केला इज कंप्लिटली रॉंग एंड वी कंडेम दीस स्टेटमेंट. आमी आतां ऑलरेडी एप्लिकेशन बरोवन दिलां आमचें कंप्लेन बरोवन दिलो आहा. सो आमी मागता हेजे चीफ मिनिस्टरांनी एक्शन घेवचें. कित्याक 2 म्हयने पयलीं तें सांगलेलें हें केन्ना कितें जालें जाल्यार हांव एक्शन घेतलें म्हणून. आयज पासून तें एक्शन केलां. आयज 5 दीस जाले. आतां तुवें चोयलां आख्खें मारगांव आख्यांत सद्या बंद आहा. हे सायडीन कोणाच्यान कांय वचूंक येना. इवन इमर्जन्सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास बाय. आतां आख्खें मारगांव बंद जालां आनी गोडे सायन्स आसा म्हळ्यार आख्खें फूल गोंय बंद जाय सांगूंक जायना. बिकॉज दीस इज अ वेरी सिरियस मॅटर. हें आमकां आमगेलें रिलिजनाचें सेंटिमेंट्स हट जालो आहाय. कित्याक जे भाशेन दुसरे भाशेन आम कोण दुसरे रिलिजन आम केन्ना कांय म्हणून पूण जे पण आम म्हणलो आहा तें सारकें म्हणलो ना. ही इज अ लिवींग सेंट. ती मोड न्हू तेजें तें मोड तिंगा काड म्हणटा वॉट कम्स टू हीज मायंड टू से दीस वर्ड्स.
ही इज अ लिव्हिंग सेंट ते खबर पडना लिव्हिंग सेंट म्हणून ते DNA टेस्ट करपा म्हाका पयलीं तुझीच DNA टेस्ट कर रे पयलें आं ते तुजी DNA टेस्ट कर आनी चोय बाबा तूं खंयचो कितें तें आं जे इतलो लोक आयज गोंया पासून मानताय जाल्यार आमी गोंय आयज गोंय सांबाळ्ळो आहा हें गोंय आहा जाल्यार आमकां सेंट फ्रांसीस झेवियर ब्लेसिंगाचें आहा जो मनीस सेंट फ्रांसीस झेवियराचे ओपोजीट उलयला तो आयज चोयला आसलो तो आयज खूंय ना तो मनीस स्वता सकयल पडटा सो ते भाशेनूच मागताय हेजे वयल्यान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी हेसोले मुखार फ्युचरा हेसो सिट्युएशन जावपा आमकां नाका गोंयांत आमकां गोवा इज अ पिसफूल स्टेट एंड वी वॉन्ट टू स्टे एज अ पिसफूल स्टेट थँक्यू आमचे माझे म्युझिशियन आसा बाब नॉर्मन म्हाका नॉर्मना लागीं एक बाय ट्यूब नॉर्मन हो आमचो म्युझिशियन तियात्रीस्ट म्युझिशियन हांव नॉर्मन कातोचो आनी आमी हिंगा KTC कडेन सगळे एकठांय जालो आहाय आमगे हे ग्रुपान आतां सगळे क्रिस्तांवूय आहाय मुस्लिमूय आहाय हिंदू आहाय आनी हे सगळे हिंगेन एक सॉलिडेरिटी दाखयताय आनी हांव चडसो येयला कित्याक हांवें फेसबुकाचे मदें चोयल्ले आमगे तियात्रीसूय म्हणजे तेंगे कोणूय नाय तियात्रीस दिसती कोण हेचे लागले कडेन कामां आहलो आसतलें हांव कांय म्हणा बट येवपाचें कित्याक आमी ह्या लोकांचेर आमी डिपेंड आहाय आनी हाल्या मागीर हेच लोक जर आमी सपोर्ट करना जाल्यार आमी आमच्या हातान आमी कुराड माना आमी आमचे माता सो हे टायमार आमी हे एज्युटेशना सगळ्यांनी सांगात दिवचो थँक्यू येवकार न्हीज गोंयकारा हांव डेगली फेर्नांदीस गांवान वेल्ली सो आयज हें जे सुभाष वेल्लीकरान जो स्टेटमेंट दिला हो सगल्यांक दुखयला आनी तेणें गोंयचे परजेक दुखयल्या गोंयचेच परजेक न्हू हे संवसाराचे चारय कोणशांनी जे आमचे गोंयकार भाव आनी जे डिवोटीज आहाय आमचे गोंयचे साहेबाचे तेवूय दुखवलेले आहाय जावं ते हुंयचे रिलीजन जावं ते मानताय आनी तुम चोयला आसतलें जाय जाण येवन चोयताय ओल्ड गोवा हुंयचे लोक येता तो थिंग फकत क्रिस्तांवूय येना सगळे भाशेन लोक येता पूण हो सुभाष वेलिंगकर हे तेगेले पयलीपाट न्हू मनीस चुकोता ताका बोक्षिपा जायो आमच्या धर्मान शिकयलोले आहा पूण ही मिस्टेक तेणें ही तेगेली आतां उणें म्हळ्यार तिसरे फावट दिसत म्हाका आं आनी हो हितून इनवॉल्व जाताच फकत सेंट झेवियर चेर उलोवपाक ते केसो होक आहा आमगे हेजेर उलोवपाक तेकोडे जायते मुद्दे आहाय गोंय साल्वार करपाचे पूण हे तांकां कोण गेल ना आतां हांवूय म्हणून दिता हो BJP सरकार ताका सपोर्ट करता कित्याक आज पासून तो कितें अरेस्ट जालना गोंय केदोळे आनी हे 33 ते जे पावर आहाय ते कितें कोताय कोणा सांबाळटाय तुमी गोंयकारां सांबाळटाय हो BJP सांबाळटाय तुमी BJP सांबाळटाय सारकें आनी हेचो त्या हाती कांगणां घालपा तेमी आतां हे आमगे क्रिस्तांव मंत्री BJP वचोन हाय न्हू डेव्हलपमेंटा गेल्ले ते कांगणां घालय हा आनी सो आतां आमी जे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम गोंय आहाय आतां मुगे एक्सपिरियन्साचे सांगता 40 वर्सां हांवें केन्ना एसोले हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भितर एसो कांय चोवं ना हे आतां हे पॉलिटिशियन आहाय ते हे भाड्याचे बैल गोंया हाडून बोलय वोट बँकेक कोण बोलना ते आमचे गोंय पाड घाताय आमगे सुसेग पेडे कोताय आनी हे हाले आमगे भुरग्याक सुसेग दितले हे चोय आम झगडटाले ते हेक लागोन तेजेर न्हीद जावपा जाय जे आमगे घुमताजीचे आगे कॅप्चर कोण आहाय ते तांकां भायर काडूंक जाय नाजाल्यार आमच्या आनी हे ना आज सेंट फ्रांसिसाचे उलयतो हाल जेजूचे उलयतलो तेतो कोण मुखार सोदले आम थोडे जाण ओले आतां आमी एकवटान कितें आहा ते पयलीं कितें आहा ते डिफरन्सीस आहाय ते भायर उडोवपा जाय गोंयकार म्हूण कितें जावपा जाय आनी हे आमचे गोंय हे आमचे भुरग्यां पासत सांबाळून दवरूं जाय आयज चल तुमी कितें गोंय म्हळ्यार कितें गोंय म्हळ्यार दोंगर आनी शेतां हे तरी ना गोंय काबार ना तेच सांगता शेत कोणी काबार केले याचोय आमगे मंत्र्यान काबार केले न्हू बिल्डींग काड आनी तेच हे दोंगर कातोले हाल्या ते प्लॉट जाताय ते प्लॉट 25-30 हजारांनी आतां लाखांनी देखून जालो आहाय हे आमगे भुरग्यांक घेवपा जातले हॉटलां भुरग्यां काम कोताय गव्हर्मेंटा काम कोताय ती पे स्केल रिवायज केल्या ना पे स्केल रिवायज केल ना सो मागता गव्हर्मेंटा लागीं तुमी हेजेर चड फोकस करे
पूण ही कम्युनल हेट्रेड जे तुमी गोंया हें कोताय न्हू ते मातशें बंद कोराय प्लीज मागता सरकारा लागीं हें जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट कोत्तो ना जाल्यार हें आनी पाड जातलें देव बरें करूं आमच्या मते आमचो केरळाचो आख्खे गांव भयण्यो सगळे भायर सरलेले आसात हे परी आमचे सगळे गोंयचे एक वडांतले सगळे गोंयकार जे हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सगळे भायर सरून आमच्या गोंयच्या साहेबाक सपोर्ट करूंक मागता देव बरें करूं आयज आमचे वेर्णेचो पंगड सद्याक हांगा आहा वेर्णेचो पंगड पळयला तो गोंयच्या साहेबाच्या मोगान येयला आनी तुमकां दिसता जे भाशेन वेर्णेचो पंगड येयला हेरूय साबार लोक आहा पूण खरेंच आयज शाबासकी प्रतिमांक आनी फिडोलाक हे दोगांय दुसऱ्याय भाव भयणाक तांणी हे पावल मारून सगळ्या गोंयकारांक एक हाडून गोंयच्या साहेबाचो मोग चोयलो घोडयेर सरकारान आयज तोडो चोयला आनी जरी तर आमचे गोंयकारांचे जो डिमांड आहा एकूच आमी हुंयच्या देवाचेर धर्माचेर उलयना आमचो डिमांड वेलिंगकराक अरेस्ट करचो आनी ताका तडीपार करचो आनी एक मागणी जे भाशेन हो लोक हा म्हाका स्वता आनीकूय जातलो ही मेसेज दर एका गांवांत पावोवपा जाय आनी पावतली तुमच्या माध्यमांतल्यान ही मेसेज दर एका गांवांत पावतली आनी सायन्सार म्हणल्यार सांज जात म्हणल्यार जरी तर वेलिंगकर अरेस्ट जायना म्हाका स्वता हिंगा तिब्रादार लोक जातलो आमचे मदीं हा प्रतिभा सगळ्यांनी एक पाट ताळयो माराय सुपारी
ये गोय कोणाचे गोय कोणाचे जब सीएम डरता है पुलिस जब सीएम डरता है पुलिस आगे करता है सावंत एसपी is on the rounds. I met her at the old market. I told her I know it's not your fault because you have to listen to your bosses, and her boss only is the Home Minister Jazawana Pramod Sawant, who is protecting one Welinkar RSS guy. तेका हिंगा हजारांनी लोक एकठांय जाल्या पूण तेका पडलेले हा जो RSS चे DNA हा पळय तेका सांबाळपाक पडला. सीएमाक लॉज आयज तेणे दाखोवन दिले दॅट ही इज इनकम्पिटंट, ही इज इनकेपेबल. सीएम तुका दिसता गोंयचो सीएम म्हणून तेणे आतां बसोंक जाय म्हूण should be resign, go back to get down from रिलीजनाच्या अगेन्स्ट कितेंय उलयले Go back to your country केले जाल्यार आमी तेका रोखडेच अरेस्ट करतले. डबल स्टँडर्ड आमी आमची युनिटी गोंयकारांनी दाखयला. तेंका दिसताले दादागिरी करतले आनी आमचे मायनॉरिटी आनी आमचो लोक भितलो. पळय सेंट फ्रांसीस झेवियरच्या मोखान हांगा एकूच रिलीजन येवना, क्रिस्तांव दिसती पडना. हिंगा कॅमेरा घायल्यार तुमी पळयतले आमचे हिंदू भाव भयणी आहात, कॅमेरा घायल्यार तुमी पळयतले आमचे मुसलमान भाव भयणी आहात, आमचे सगळे धर्माचे. काल म्हाका सुनितानी सांगला, माय एसपीन DISPनी सांगला आमी तिकून वयतात. आनी चल तुमी वचनात गोंयच्या साहेबाक तुमी माननात. गोंयचो साहेब अरे कोण मानना काय म्हणटा. आनी तुमी पळयात तुमचे व्हिडिओ काडून पळया युट्यूबाचेर गोंय साहेबाच्या फेस्ताक तुमी पळोवना कितले तरी हिंदू भाव भयण्यो मेनवाती आनी फुलां घेवन येता ते कितले जाणांचे मिलाड केल्ले आसा. एक्सपोजिशन दिसामणी आमची क्रिस्तांव मुस्लिमां मदें फूट घालपाक हें आनी कांय जावपाना. आमी आयज एश कोन्न रस्त्यार येयले तेश कोन्न तेका अरेस्ट कोन्न म्हण डिमांड कोताय करपा जाय, नाजाल्यार हें दुसरें मणिपूर जातलें. मणिपूर नाका, गोंय मानकुले आमगे गोंय आमी सांबाळपा जाय. एकूण निश्चय कोता कोतो मोठा दोल्डी रे सीएम MLA जे तुमकां नागोय फोटो तुमगे वोट घेवन काँग्रेसाचे BJP उडी मान गेले तांकां आयज गोंयची साथ दिसती पडना. तेंगे हातपोट बोले सीएमान दवरपाचे तेनी देवा मुखार देवा बांबोली हुरसाको हायला तेन महालक्ष्मी कॅथलिक्स वोट घाताय. आमी केन्ना रिलीजनाचेर पॉलिटिक्स केलना. हांवें 5 सेक्शन लायिल्ली along with 5 section हांवें section 298 and 299 ऑफ BNS लायले. पूण काल सगळी गोड कोण तेका सेफगार्ड करपाक एक सेक्शन लायला बारीक जे ते व्हरपाचें आनी बेल दिवपाचें आनी घराको बसोवपाची. दी डिमांड इज अरेस्ट. आमकां जाय नरेश साहेब आमकां जाय, आमगे साहेब गोंयचो साहेब आमकां जाय, आमचो साहेब आमगे गोंय आमकां गोंयकारांक आणि आत्मपासून गोंय साहेब कोण भाई म्हणले ना म्हणा साहेब आमगे पिडगेचो तो आनी तो आमकां नाका अशी ताका कोणी अपमान केलेलो. आमचो गोंयचो साहेब आमचो राखणदार आनी तो आमचो एक गोंयचो पाय कसो तो आमकां सांबाळटा. तो हे भाशेन तेणें उलोवपाक जायना. तो कोण दुकोर DNS हें करूं म्हणटा तो तशें करून जायना न्हू. आमचो आमकां गोंयचो साहेब आमचो राखणदार आमकां जाय तो. आतां आमच्यो बाय भयण्यो पळय वेर्ना साकून आयल्या. साहेबान नांव म्हाका आनी म्हाका ल्हानपणी सावन खेतना वन्नासून दवरलें ना गोंयांत. आनी एक दीस वचना असो रावलें हांव पयशे नाय म्हूण हांव त्या दिसा भायर पडलें.
मुगे चड पावन जाल्यार कितें नांव गोंय साहेब खरें म्हाका गोंय साहेब उलयता तुमकां सांगता खरें जर तेगे गोंय साहेबा पांयाक मुगे मोटरसायकल नेली चाय दोन आमी मीस बी चाय करून मुगे नेली चाय मोटरसायकलीक तोंड दिलें तोणेकाराक तोंड घेयलें आनी इतलें खावपाक घे म्हूण दिलें चड मुगे बॉल सांगार गेली कडेन मागीर मोटरसायकलीक चाय ना म्हणल्यार येयली 8 दीस पास जाले मुगे चड डाम आनेलो हांव खरें हांवें म्हळें पांयाक मुगे मोटरसायकल ना कोणाक बाया म्हणा हे दोळो सापून आपल्या पांयाक ना करपा ना आहा चाय मुगे चड पोत्तून येयलो चाय आहा म्हणून मोटरसायकल खरें गोंय साहेब हांव बरो ना देशाक भायर सगळें ती बरी ना पूण आमची वेन्ना साकून ती बहीण येयल्ली आसा सिनियर सिटीजन तिणें सांगलां पळय तुमकां की तेजी आवय बापूय तिका ल्हानपणीसून हूंय ओल्ड गोवा गोंयचे साहेबाच्या दर्शनाक वताली 1 वर्सा तिका व्हरूंक जावना कित्याक ती गरीब आनी तेन्ना तांकां बसीक व्हरोंक पयशे नासले म्हणून आनी त्या दिसा हूंय गोंयच्या फेस्ताच्या दिसा हूंय ती बांयंत पडली पूण ती साल्वार जाली ती म्हणटात मिरेकल केलें गोंयचे साहेबान दुसरें एग्जाम्पल तिणें दिलें मोटरसायकल घेवन ती गेल्ली पुताबारा आनी चावीच ना जाली मोटरसायकल थिंग चाय मोटरसायकल उरली ती खंय गेल्ली खंय सगळी ना उम्यां गेलेली मी सायकल घेवन गेलो सगळे हेऱ्या भोंवली आनी तोणेकारा बरें पावलेशें मागीर चाय ना म्हणाल धा मानेलो मोटरसायकली पयली चाय मान म्हाका एक धा काय कळली बाया मोटरसायकल आपूण आपल्या पांयाक तुगे दोळस ना करपा ना अशें म्हणून आनी त्या डॉक्टर पडटलो मागीर मोटरसायकली करा म्हणून वयता दिस इज द लॉ Jessica Fernandez is come. You can see the full lot. Around 70-80 ladies from when I come. I expect Jessica to say a few words. I'm Jessica Fernandez. We punch VP Vietnam. I'm here to support all the Goans, and I also condemn the statement made by Subhash Berinkar. We appeal to the Chief Minister to do the needful and arrest him. We are here demanding that only. A message to all the Goans. This is some time. We have to show our unity. We have to be all one. Please come out in large numbers. Rosbert Pashiko is coming from Margam. Like to say something. I'm first time on the camera. Okay. First of all, I was watching the video on the Facebook and YouTube, all the places, and people over here are, I don't know, humiliated by the hot sun, 40 to 45 degree temperature. People are standing over here. Goa is a place of peace and loving people. We never make religion the first. We make humanity the first. That's why whoever is trying to make fight between the religions, sorry, we are not that people. We are not Manipuri. We are not other state of India. We are Goans. We give humanity first. That's why we have respect for all the religions. God created us. God we believe. We give first respect to God. We don't discriminate for God and religions. Never. And whatever they brought, whatever it is their thing. The system to divide the people. So, I have written on the Facebook to Pramod Sawant, if you cannot do your job properly, then resign. If you cannot write your resignation, we will help you to write a resignation, because we are not happy with your service.
Last 8 years I'm jobless because of CM. He kept me jobless. Everywhere I tried to find a job, he became a hindrance. He kept me jobless. Everywhere he put his people behind me. I am not getting job in my own state, Goa. I tried in hotels, they are not giving me job. I am a seafarer before. I know how struggle and pain the seafarers are going. On the ship, I fought against everything which is evil going on the cruise lines. I am fighting for everything what is happening. I don't want this type of government. He doesn't care for us. Pramod Sawant doesn't care for us. Central government is a different story. He is the CM of Goa. He has to give respect for Goa first. If not, resign now. We will put somebody else for election and we will make him to sit. Who will listen to Goans? Because he is the CM of Goa. First thing, I don't respect outsiders. I respect them who coming over here, doing their job well, with honesty, hard work. Everyone of India who are coming over here, doing their job with honesty and respect, I respect them. Because we are Indians. I have 5 fathers. Now you will think, what is the mean by 5 fathers? First father is a God creator, the Almighty God, who has created everybody. Second father is my father, who has given me birth. Third father is Saint Francis Xavier, who every Goan believe it. Fourth father is our nation father, Mahatma Gandhi. And fifth father is the law, Dr. Babasaheb Ambedkar, where everybody has to follow law. That's why we are here with non-violence. If not for us to grab that, Bednaker, whoever it is, very easy. Just 1 second. Because when Father Boston Bolmack has put us something, because he has seen the history. He has seen the history. He has read Vedas, he has read Puranas, everything is not written, nothing written over there. On that controversy, he has said this, Father Bolmack, at that time. We believe. Tomorrow, why they are not saying Chhatrapati, what you call, Jhansi Ki Lakshmi and Tipu Sultan, they also are leaders. They are also demigods. Think about it. If you are demigod, all our leaders who have fought for India are demigods. In that way. Understand? So Father Bolmack spoken in that way that history tells us religion, Vedas, I read Puranas, I read Bhagavad Gita, nothing is written over there. On that way he has spoken. But people went to their home to kill him, to catch him with buses. You understand? That thing this happened with Father Bolmack Pereira. Now nobody is doing nothing. And who is RRS? Who is that RRS? They are proper Hindus. If they are proper Hindus, why the cylinder which is 200 rupees, we are getting it for more than 900 rupees? Why the petrol which is before at the time of Congress 120 per this thing, girl, whatever it is, now is 80 and still we are getting it for 900, whatever, 99 rupees. Thank you very much. I want very good to be put right now in the आमकां सपोर्ट दिवपाक पणजे साकून भायल्यो येल्यात कितें खंय राती पयलें हांवें अपील केल्लें तें म्हणल्यार आपल्याक नजो जालें आपूण सगळें काम धंदो सोडलो आनी आपल्या बायलांकय घेवन हांगासर येयला Albertina is come to Panjim to support and show extend support and to be a part of this protest. Albita उलयता बाबा म्हजें नांव Albertina Rodriguez. हांव गोंयान सुवारे वयलें पूण हांव पणजे बाजारांत नुस्तें विकता. हांव म्हाजें नुस्तें विकता जाल्यार हांव सोडून येयलां कित्याक तेज्या आखेराक हांवें 3 वरां लागून हांवें पळयलां बाय आमचें कशें बोगो मारता पळय तें आमच्या गोंयच्या बाय सायबाक हें केला बरें आमकां जायतें दुखलां आनी त्या मोगान आमी आमचो धंदो सोडून हांव हिंगासर येयलां गोंयच्या You come from somewhere? I'm from Delsa. Delsa Sakun. Kya issue? You know Mifroy? Mifroy? Mifroy Costa. Mifroy Costa is come from Delsa? Delsa Falvado. आणि हांव कितलीं वर्सां जालीं हिंगा पळयता आमच्या गोंयांत ट्रॅवल जातालो लोक चलोन वयतालो कितलो लोक चलोन वयतालो हिंगासून आमच्या कारवारसून काणकोणसून लोक हिंगासून इतले गोंय म्हणजे आवट ऑफ गोवा ते येताले चलोन आनी गोंयच्या बरोबर वयताले एका गोंयान तशें फेस्ताक इतलो लोक वयतालो तसो सो आतांय बरें दिसतालें हांवूय ट्राय करता म्हाका बसून मेळना आनी हेजे ट्रान्सपोर्टाचे हाडले आनी इतलो लोक भारतान वयतालो तो बेसतो लोक असो नासलो कित्याक तो आनी कोण अशें तशें म्हणून आतां इलेक्शन घालप न्हू
तो असो कोण तसो कोण तेजो हात कापलो तेजो टॅटू आहा म्हणून ओके तेजो हात कित्याक कापलो तो तेणें सारकें प्रूव करचें की तेका हात कापून रोमांत धाडला सो ओके तेका तेजी बॉडी उखलूंक जायना आसली तेका हिंगा गोंयांत वचोंक नासलें आमच्या गोंयच्या सायबार सो तेका उखलूंक जायना म्हणून खरें सो तेका कितें तेजें काय म्हणून रोमांत तेका हात कातरूंक लायलो सो हात कातून हिंगा रोमांत धाडलो रोमांत तेणें सायन मारली ओके तशें जाल्यार आतां हांव कितें म्हणटा एका वेल्लेकार आहा पळय तेजो हात काजो तो कितें सांगूंक सोदता आमच्या हेजेर गोंयच्या सायबाचेर तेजो हात काजो आनी तूं सायन मार जाता जाल्यार पळय कित्याक आमचो इतलो गोंयचो देवाचो हें आसलो तेका ओके सो देवाचो मोग आसलो आनी आमच्या गोंयकारांचो ते भाशेन सो वेर्ळेकाराचो हात काजो आनी तूं तें सांग कोण हो कोण तेजे डीएनएसटी टेस्ट करूंक जाय तशें तूं हात काजून हातीक सायन मारूंक जाय ओके आनी आमचें बरें दिसलें म्हाका आमचे मॅडमीक बी आनी आमचे सगळे गोंयकार भावांक ओके आनी कोण उरले जाल्यार तुका ते येवचे आनी आमकां गोंयच्या सायबाक सापोर्ट करचो ओके हे नाका इलेक्शन घालचें न्हू आनी अशेंच आमच्या सीएमान मेन सीएमान आमचें पळोवचें म्हणजे बाबा कितें नाका जाल्यार घडटा पळय तें तेणें आमकां सपोर्ट करपाक जाय सीएम इज द फर्स्ट आनी बेश्टें तांकां फावोर घेवन पुलिसांचे ते घेवन आमकां हें करचें न्हू लोकांक त्रास करचें न्हू ओके आमचो लायट नासोन गेला ZP मेंबर तो आपली दोन आयज आमच्या हिंगा सगळ्याक लोकांक कुचांबड केले हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव लोकांक कोणे हे सुभाष वेलिंगकरान एक स्टेटमेंट काडून आनी आमगेलो गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेना आनी जरी तर तेका ते आज इवनिंग तर देखो अरेस्ट कोन्नाय हो लोक उचांबड जातलो आनी क्रावड चडत रावतलो आनी हे एज्युटेशन आख्खे गोंयभर चलतलें आतां म्हाका दूख भोगता आमगेले मंत्री चीफ मिनिस्टराच्या पोतान MLA पोतान रुलींग ओपोजिशन हे 3 तारखेर फेस्ता सूट बूट घालून VIP कॉलनाचे बसोन आसताय मिसाक आमगेले एककडे आमगे सायबाको मागोंक कित मागोंक येताय तुमी आनी जायन म्हाजी मिस जायन तेका लॅविश पार्टी चलता आनी तुमकां आतां मातशें पूर तुमच्या काळजात दूख ना मातशें तुमकां दूख लागना कसलो हुकूम तुमगेलो हें करपाक तुमकां तुमी सगळ्यांनी पयलीं उचांबट जावपाक जाय आसलें तुमी भायर सरोंक जाय आसलें 28 एप्रील 2023 सुप्रीम कोर्टात डायरेक्शन आहा आख्ख्या स्टेट आहा इंडियेच्या जेन्ना कोणू आमगेले कोणाच्या धर्माचेर कसलो वायट स्टेटमेंट काडटा तांचेर ताबडतोब गव्हर्मेंटान कंप्लेन करपाक जाय आनी ते अरेस्ट करपाक जाय न्हू लोकांक हे कंप्लेनार रावपाक जाय आज 4 दीस जाले लोकांक हे कंप्लेनार 3 दिसान तेका FIR रजिस्टर केल्या आज सरकार हुया कित चलता ते कित्याक तुमी सांबाळटाय तुमी RSS म्हणून सावंत गेलो हा एक मनशा लागून आख्खे गोंयचे घुसपेट वयताय तुमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम आज आमगेले सेंट फ्रांसीस झेवियराचे पांय पडटाय थिंगा पांयां बोले येताय तुमी आनी तुमकां मातशें तुमगे कुसेस हायना थिंगा तुमी मिसाक येताय सूट बूट घान आनी व्हड लॅविश पार्टी करताय मिनिस्टर MLA ही दूख भोगपाक जाय हांवें आज चोयला विरिशा चोयला हाजेचो म्हाका बरी हें जालें ती खुशालकाय बसुली बरी शिंगी रे बाब एसको MLA येवपाक जाय सगळे एकले MLA येयला आतां ते शबासकी तो हुंचे फाटीर जावं हांव हुंचे फाटीर जावं आम एक्चुअली आजी न्ही पूण विरिशा वालोर तो हुंची फाटी मोयेल ना आमी हुंचे फाटी मोयेल नाय आम गोंयकार मोयेल नाय नीज गोंयकार आनी लोकां आमगे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तान आमगेली कम्युनल हार्मनी आहा हेका लागून आमी सगळे येयलो आय हांव मागोता विरिशाच्या दोन उतर सांगपाक आतां बाबान सांगलें आमी सगळे जे येयल्या हे सगळे धर्माचे येयल्ले आसा आनी जो स्टेटमेंट जो गेला आयज प्रत्येक गोंयकार जो आसा तो रस्त्यार येयल्लो आसा रस्त्यार कित्याक येयला एक सेंटिमेंट्स जे आसा ते हर्ट जाल्ले आसा आतां हितून अशें आसा कालच्यान पळयता तुमी सगळे लोक रस्त्यार येत आसा पूण आजून पर्यंत जो अरेस्ट करपाचो आसा आजून पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना एवरी टायम रस्त्यार लोकांक येवचें पडटा हो आयज सरकार जो आसा सरकाराक मात बसून पडलेलो BJP सरकाराक मातूय पडलेलें ना कित्याक जेन्ना कितें आवाज करता तेन्ना खंय ना खंय भायर सरचें पडटा नाल्यार कांयच जायना असो जो सो मोटो एक्शन अशी हें सरकाराक म्हाका दिसना मात बसून पडलेलें आसा
आनी जशें तेंच्यांनी सांगलें की आयज सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. आमी गोंय हें नोन आसा एकवटान रावपाक लागून आनी एकवटान झुजपाक लागून. कित्याक आमी जेन्ना सगळे धर्माचे आयज सेंट फ्रांसीस झेवियर जो गोंयचो साहेब आमी म्हणटा सगळे आमचे ओल्ड गोवा सगळे वयता, आमी वयता आनी सगळे आपणाची जी मागणी आसा ते तेज्या पांया कडेन घालता. आनी जेन्ना हो इतलो सेंटिमेंटचो हट जाला आयज गोंयभरांतल्यान हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरांतल्यान प्रोटेस्ट चालूच आसा. हो प्रोटेस्ट आनीक वाडटलो आनी आनीक तीव्र जावचे पयलू सीएमान हे अरेस्ट वॉरंट काडपाक अरेस्ट करपाक जाय बेगीनच्या बेगीन आनी ताका हें करपाक जाय. आतां हांवें सीएमाक वचून फोन मारून सांगलें की हांव मडगांव आसा, हांगा आवाज जातलो आनीक व्हडलो बोवाळ जातलो, लोक आनीक वाडटले आनी फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाली जाल्यार आनीक कितेंय जावपाक शकता. सो लुकआउट ऑर्डर काडल्या म्हणून जायना. लुकआउट ऑर्डर काडून काय जावपाचें ना, अरेस्ट जावपाक जाय आनी तेन्नाच खंय ना सच्या पयलू मागीर तुमी स जाल्या नंतर परत एक सांगतलो स्टेटमेंट दितले की सांजचे घेवपाक शकता, सांजचे सिनियर सिटीजनाक अरेस्ट करपाक शकता रातचे. सो हो स्टे जावपाक जायना. सच्या पयलू आमी सगळे हांगा आसा, सच्या पयलू तांकां अरेस्ट करचो हीच सगळ्यांची डिमांड आसा. आनी गोंयचे प्रत्येक म्हणल्यार जावं तो हिंदू आसूं, जावं तो मुस्लीम आसूं, जावं तो कॅथलीक आसूं, सगळे भाव भयणां सगळे एकठांय आसा. सगळे जो कास्टाचे आसा, क्रीड आसा, सगळे एकठांय रावल्ले आसा आनी अशेंच फुडें एकठांय रावतले. गोंयकार आमी एकठांय रावपाक जाय आनी हे म्हाका दिसता सगळ्यांनी युनायटेडली फायट करपाक जाय. थँक्यू.